मडगाव आणि सालसेत ट्रॅफिक पोलिसांनी 2021 देखदिणी कामगिरी करून दाखयला। येरादारीचे नेम तोडटल्याक ताला घालून सुमार 54,000 केसी नोंदयल्यात। जाल्यार पिवन गाडी चलोवपी, ओव्हर स्पीडीन गाडी धांवडावपी, गाडी चलयतना फोनार उलोवन नेम मोडटल्यांक तालाव दिवन 400 लायसन्स सस्पेंड केली। आयकात मडगाव सालसेतचो ट्रॅफिक पोलीस निरीक्षक गौतम साळुंकेन दिल्ली माहिती। आम्ही ट्रॅफिक सेल मडगावान 2021 आम्ही जवळजवळ 54,000 आम्ही केसी बुक केले आणि ह्या 54,000 केसींतल्यान आम्ही जवळ 62 लाख मायल्स आम्ही अमाउंट केसीचो आम्ही अमाउंट केल्लो आसा आणि तो आमचो गव्हर्नमेंट एजरीन केला। एनबी केसीसा बरोबरूच आम्ही जवळजवळ 1,500 लायसन्सीस आम्ही सस्पेंड करचे म्हणून आम्ही आरटीओक रिकमेंडेशन धाडिल्ले। जशें की जे ओव्हर स्पीडिंग करतात, मागीर रेड लायट जम्पिंग, मागीर मोबायलाचेर उलयतात, ड्रिंक अँड ड्रायव्ह करतात, असल्या लोकांचे आमी लायसन्स सस्पेंड धाडले आनी त्यो आमच्यो जवळजवळ 1,500 जाल्यो आणि तितूंतल्यो एक 400 सुमार लायसन्स ऑलरेडी सस्पेंड केल्ले आसा आणि मुखार आतां आरटीओचो प्रोसेस चालू आसा। हे करता आसतना आमी ट्रॅफिक एज्युकेशन सुद्धा खूप केलें। आमी जवळजवळ 60 स्कुलां बंद जरी आशिल्ली, आमी जी स्कुलां ओपन आशिल्ली तेतून वचून मागीर ऑनलायन लेक्चर घेवन मोर दॅन 60 स्कूल्स आमी विजीट केली आणि तेतूंतल्यान आमी भुरगी, टिचर्स, नॉन टिचिंग स्टाफ, मागीर पब्लीक, जनरल पब्लीक आणि बाकीचे रोड युजर्स, ट्रक ड्रायव्हर्स, टॅक्सी ड्रायव्हर्स, मोटरसायकल ड्रायव्हर्स हे सगळे मिळून जवळजवळ आमी 19,000 लोकांक आमी ट्रॅफिक एज्युकेशन दिल्लें आसा करून आणि अंदू बीन आमचें चालू आसा आणि अंदूचो आतां सद्याक आमी 0 एक्सिडेंट वीक हो आमी ऑब्जर्व करतात आणि आमी ताका लागून घेवन सामकी स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट करतात, ट्रॅफिक एज्युकेशन ड्रायव्ह बी करतात। आणि हांव मेन म्हळ्यार सांगपाक सोदता की आतां सोरो पिवन कोण चलयतलो गाडी ताका फकत फायन पडची ना जाल्यार तेजेर आमी FIR बी जातली नोंद आणि तो अरेस्ट बी जातलो। सो लोकांनी सोरो पिवन गाडी चलोवपाची ना। रातची बी तुमी कितें पेट्रोल? हय, आमी आतां रातचे आमी 2 ड्रायव्ह करता। एक आमी ओव्हर स्पीडिंगाचो ड्रायव्ह करता, प्लस आमी अल्कोहोल ड्रंक अँड ड्रायव्हिंगाचो बीन आमी रातचो ड्रायव्ह करता। वेगवेगळ्या जाग्याचेर आमी हो ड्रायव्ह चालू केला आसा। म्हणटा ड्रंक अँड ड्रायव्ह करता तेणी आज तालाव घेवपाचें ना, भितरूय पडपाचें। हय, आणि आमी हो आतां पयलींच्यान ड्रायव्ह सुरू केल्लो आसा। ऑलरेडी आमी 4 FIR मडगांव पुलिशेन लॉन्च केल्ले आसा। ते दोगांय अरेस्ट जाल्ले आसा, तांची गाडयो जप्त जाल्ल्यो आसा आणि तांचेर केस रजिस्टर जाल्ले आसा। सर, आनी एक आसा की जायते गाडी आसा त्यो मॉडिफाय करून चलयतात, तेंचेर कितें आसतलें? हय, आमी ओय बीन ड्रायव्ह चालू केल्लो आसा अंडर सेक्शन 192(2) की जे गाडयो मॉडिफायड सायलन्सर लायता, लोकांक त्रास जाता, अश्यो आमी जवळजवळ ह्याच 4-5 दिसांक आमी जवळजवळ 35-40 ह्यो गाडयो आमी अटॅच केल्ल्यो, हाडिल्ल्यो प्रशासनाचेर, तांचे सायलन्सर चेंज केल्या आनी आमी तांकां फायन दिल्ली आसा। रातची बी जी लायट डिप्पर मारना, फूल लायट येता तेचेर बी कितें? हय, जे आमचे स्टाफ रातचे हातूंतल्यान केसी करपाक वयता थोड्याच्यो, तेच बरोबर ते ह्यो डेझलिंग लायट, इम्प्रॉपर लायट, थोड्याच्यो लायट चलना, टेल लायट, हेंचेर बी आमी कारवाय करप चालू आसा। ओके, कितें मेसेज दिता तूं? कितें अपील करता लोकांक? कशें? हांव लोकांक सांगूंक सोदता की तेंच्यांनी रोड सेफ्टी सामकी अत्यंत गरजेची आसा आणि तेमी सगळे ट्रॅफिक रुल्स सांबाळचे आणि आपलो जीव बरो दवरचो रस्त्याचेर, आपुणूय बरो चलचो आणि दुसऱ्याकूय बीन त्रास जावचे न्हू हेची काळजी घेवन सगळे रोड सेफ्टी नॉर्म्स पाळचे आणि सुरक्षीत रस्त्यार भोंवचे।